नमस्कार. प्रुडंटाच्या बजेट पंचनामा कार्यावळीत येवकार. आमचो वर्साचो बजेट पंचनामो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बजेट मांडलें 21,056 कोटी रुपयांचे. ताजेर आमी जी वर्साक हांगा डिबेट करतात बजेटाचेर, जनरली अशी आसता की बजेटाक कितें आसा ना हाजे परस ताजी प्रॅक्टिकलिटी कितली, ताजी एनफोर्सेबिलिटी कितली, तें चालीक लावप कितलें शक्य आसा, ताजें वास्तव कितें हें डिस्कस करपा खातीर आमचे बरोबर मानेस्त आसात. त्या मानेस्तां कडेन वचचे पयलीं एक ब्रीफ झलक मारया की मुख्यमंत्र्यान ह्या बजेटांत मांडलां कितें, ताजें वास्तव मागीर पळोवचें. तर 21,056 कोटी रुपयांच्या बजेटा मदीं स्पिचाक मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलो की 15th फायनान्स कमिशन जें निकतेंच आयिल्लें गोंयांत ताजे कडेन आमी 6,330 कोटीची पॅकेज मागले आनी वी आर एक्सपेक्टींग सम हेल्प फ्रॉम 15th फायनान्स कमिशन. गोंयचो GDP सद्याक 92,000 कोटींचेर आसा. फुडल्या वर्सा 1,00,000 कोटीचे GSDP करतले म्हणपाची आशा मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. कशी शक्य आसा ना तें मागीर पळोवया. गोंयकारांक कॉंग्रेच्युलेशन्स. मुख्यमंत्री म्हणटा त्या प्रमाण पर कॅपिटा इन्कम गोंयकाराचो 6 लाख. सो एवरेज गोंयकार इज टॅक्स पेयर. वास्तवीक मागीर पळोवया. एक स्टेटमेंट केला सादूर मुख्यमंत्र्यान. वी वूड लायक टू कंटेन एक्सपेंडिचर फॉर एसेन्शियल पर्पज नॉट कॉम्प्रोमायझींग ऑन वेलफेअर. म्हणजे खर्च मातसो आमी आवडतो घेतले पूण समाजाक सांबाळटले अशे प्रकारचे एक स्टेटमेंट हांगा केला. ताजेर तुमी फुडले स्किमीचें समजुपाचें, प्लानाचें समजुपाचें. वील डिबेट इट. डिस्प्यूट रिड्रेसलाची जी सेंटरान हालींच बजेटाक घोशणा केल्या फायनान्स मिनिस्टरान, त्याच धर्तेचेर डिस्प्यूट रिड्रेसलाची घोशणा हांगाच मुख्यमंत्र्यान केल्या. पूण ती कितली प्रॅक्टिकल आसा मागीर पळोवया. कारण फाटलीं 6 ते 7 बजेटां जालीं टॅक्साचे डिस्प्यूट रिड्रेसल आमी बजेटांक आयकतात. सो तें आमी GCCI कडल्यान आनी जे जाळवणदार आसात इंडस्ट्रीचे तांचे कडल्यान पळयतले की हें कितें फुडें वतलें तें. बजेट इज एज सच ऑन पेपर 353 crores सरप्लस. फुडें पळोवचें कितलें तें. एप्रेंटिसशीप स्कीम एक जी ITI भुरग्यां खातीर आसताली ती ग्रॅज्युएट भुरग्यां खातीरूय आतां फुडें हें करतले म्हणून एक एम्प्लॉयमेंटाचे दृश्टीन एक स्टेटमेंट केला मुख्यमंत्र्यान. वील गेट मायनींग रेज्यूम. मायनींग रेजम्पशनाचेर तो उलयला. 500 कोटीची रॉयल्टीचें प्रोविजनूय केलां बजेटीक. नंतर ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी एक उबी करपाची. हांव कांय स्पेसिफीक हेच सांगता, इंट्रस्टींग गजाली. ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी उबी करपाची एक स्टेटमेंट केला. कोऑपरेटीव सेक्टराक शिस्त लावपाचें मुख्यमंत्री उलयला. म्हणजे ऑर्गनायज सेक्टराचो जो पयसो खंय 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 कोण कोण उखलून व्हरतात, हालीं इश्यू बरेच जाल्यात, ताजेर तांकां शिस्त लावपाक. प्लस तांचे डेपॉझिटांक 1 कोटीची ताका हें दिवन 1 कोटीचें पंप इन करतलो सरकारान. ताका 1 लाखा मेरेन सेक्युरिटी मेळटली डेपॉझिटाक. ते 1 कोटीचें प्रोविजन दवरलां सद्याक इन्फ्युजन करपा खातीर कोऑपरेटीव सेक्टर. आनी तांकां इन्शुरन्स कंपल्सरी जातलें कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटीक. नंतर मायनींग रेजम्पशनाचेर तो उलयला. मायनींग रेजम्पशनाक सद्याक इमिडिएट म्हणून डंप हँडलिंग, ऑक्शन, रॉयल्टी पेड ओवर ट्रान्सपोर्टेशन करपाच्यो त्यो गजाली मुख्यमंत्री उलयला. म्हणजे सद्या इमिडिएट चालीक लागतल्यो. तातूंतल्यान रेवेन्यू स्टेटीक व्हडलो येवचो ना कारण द रॉयल्टी इज ऑलरेडी पेड. फक्त इकॉनॉमीक एक्टिविटी कितें तरी सुरू जातली इतलीच. पूण जालें ती जाल्यार सुद्दां व्हडली. प्लान बी पार्ट बी जो आसा बजेटाचो वीच युजली डिल्स वीथ द अर्निंग्स, सरकाराची अर्निंग, खंय पयसो खंयच्यान वाडटलो बजेटा खातीर ताजेर. लिकर इंडस्ट्रीक रेवेन्यू लिकेज हें करपा खातीर होलोग्राम सिस्टम लिकराचेर इंट्रोड्यूस करताले म्हणले तांणी. डुप्लिकेट लिकर, स्पुरियस लिकर कमी करपा खातीर. एक्सायज ड्युटी फी हायक सोऱ्याचेर. स्टॅम्प ड्युटी 50 वेल्यान 100 करतले रियल इस्टेटी खातीर. म्हणजे हालींच सरकारान नव्यो लँड रेट्स नोटिफाय केल्यात त्या प्रमाणे ही. आनीक नोटिफायड लँड रेट्सा प्रमाणे ते व्हॅल्यू आसतलें. कन्वर्जन्स फीजूय वाडयतले. म्हणजे बेजिकली सरकाराच्या हातांत टॅक्सेशन करपाच्यो ज्यो गजाली उरल्या सद्या पोस्ट GST, लिकर इंडस्ट्री, रियल इस्टेट आनीक पेट्रोलियम सरकार आतां सांगना केन्नाच मदींच करता. सो ह्यो तिनूय गजाली डायरेक्ट सरकारान हात घालप म्हणजे इट वील बी अ
rather inflationary. It will be incremental inflationary for you. Maybe regressive because indirectly सरकार indirect tax वाडयता. सो ते आमी एनालिसीस करया. सो ह्या गजालीचेर हें बजेट वास्तवीक कितलें चालीक लागतलें हाजेरच आमकां इंट्रस्ट आसा सद्याक. सो the budget discussion will focus on 4 things rather than what is there. एक रेवेन्यू जनरेशनाक कॉन्क्रीट कितें आसा बजेटाक आयचे घडयेक. 2 वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कट करपा खातीर सरकारान कितें पावलां उखल्ल्यांत. कारण प्लॅनाचें एग्जिक्युशन आमी असेंब्लीक सुद्दां 4 दीस जालो बोवाळ पळयता. इट इज नॉट गोईंग अबाउट 30% फॉर दीस फायनान्शियल इयर. प्लॅन एग्जिक्युशन 30% वयर गेल्लें ना अजून मेरेन 3 म्हयने उरल्या. तिसरो पॉयंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशना खातीर सरकारान कॉन्क्रीट कितें केलां अथवा कॉन्क्रीट कितें जावं येता. आनी चवथी गजाल इंडस्ट्रीचे नजरेन म्हत्वाची की इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी लॉजिस्टिक्साचे सपोर्टाचे नजरेन GDP ग्रोथ करपी कितें कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट ह्या वर्सा चालीक लागूं येता काय अथवा चालीक लागतलो काय विच कॅन सपोर्ट इंडस्ट्री फॉर लॉजिस्टीक ऑर इन्फ्रा बूस्ट. ह्या 4च गजालीचेर आमी ह्या बजेटाची विस्कटावणी करतले. सो इंट्रोड्यूस करता पयलीं आमचे बरोबर मानेस्त आसात ते. सगळ्यांत पयलीं आमचे बरोबर आसात GCCIचे जे लीड करतात मनोज काकोलो बाब. ते आमकां इंडस्ट्रीची परिस्थिती आनी विथ रिस्पेक्ट टू दीस बजेट तांची परिस्थिती सांगतले कितले चालीक लागूं येता ती. दुसरे बरोबर आमचे बरोबर आसात विश्वनाथ कोचकार. ही रिप्रेझेंट्स म्हाका तांचे कडल्यान GSI आनी बेजिकली MSMEची जी परिस्थिती आसा ताजो पर्स्पेक्टीव तांचे कडल्यान जाय. ही इज व्हेरी वोकल एज वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे हे म्हणून खूब वोकल आसात ते. सो आय एक्सपेक्ट ती भुमिका जाय तांचे कडल्यान. तिसरे निलेश बोर्डे आमचे बरोबर आसात. तुमी खूब फाटी डिबेट एनालिसिसांक तांकां पळयतात. ही इज फ्रॉम गोवा युनिवर्सिटी बिझनेस स्कुलाचे प्रोफेसर ते. ही वील गिव अ बेजिकली अ एनालिटिकल पर्स्पेक्टीव ऑफ इकॉनॉमिक्स बिहायंड दीस. आनी चवथे आमचे गोवन वार्ताचे संपादक संजय ढवळीकार जे सगळो हाजो जो तिनूय गजालीचो एकंदर सार जो आसा जो जर्नलिस्टान काडपाचो आसा ताजो पर्स्पेक्टीव एक मांडटले. सो सगळ्यांत पयलीं आय वील स्टार्ट विथ एक म्हाका तुमचे कडल्यान इनिशियल रिएक्शन जाय की हे जे 4 पॉयंट आसात रेवेन्यू जनरेशन, वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आनी GDP खातीर कॉन्क्रीट प्रपोजल हाजेर मनोज बाब तुमी ह्या बजेटाक कितले मार्क दितात? 4 मार्क 4रांतले कितले दितात? रिजल्ट विथहेल्ड करूं येता. म्हज्या कोतान ज्या तरेन सीएमान आज बजेट प्रेझेंट केला सांगात तो रिजल्ट बदललो जाल्यार आमी परत डिबेट सोंपता तेन्ना परत प्रश्न विचारूया. तुम्ही सध्या वर्डिक्ट दियात. ना म्हज्या कोतान 10तले 5 कित्याक सगळी कडेन म्हणजे 4रांतले 2 ओके 4रांतले 2 कित्याक सांग सगळी कडेन तांणी हात लायला पुणून खंयचेच कडेन कितले फंड्स एलोकेट केल्या कितले मोडटले हें खंयच उलयल्लें ना कांयच ना. आय वील गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स जर तुमकां सांगची म्हणत स्कील डेव्हलपमेंट पळय तांणी केला न्ही इट इज अ व्हेरी गुड थिंग. पुणून हाजो इफेक्ट आमकां आतां मेळचो ना. आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांची एम्प्लॉयबिलिटी वाडटली. बरोबर तांचे डिग्री खातीर डिग्री आनी आतां कितें पयलीं फक्त टॅक्निकलाक आशिल्लें. नाव इवन नॉन टॅक्निकल दे आर गोइंग टू बी अलाउड एज एप्रेंटिसशीप स्कीम केल्या तातूंत तांचें स्कील वाडटलें. मागीर ही हॅज अनाउन्स्ड अबाउट स्कील डेव्हलपमेंट इन स्पेशल फिल्ड्स म्हणजे स्पेशल इफेक्ट्स म्हणा किंवा मल्टीमिडिया हातून आमचे गोंयचे पळय जे नेक्स्ट जनरेशन येतलें वीच इज गोइंग टू कम आउट तांची एम्प्लॉयबिलिटी बऱ्या प्रमाणात वाडटली. पूण जे एज्युकेशन आसा टेक्निकल एज्युकेशन तें तुमची गरज भागयता सध्या? एब्सोल्युटली ना पूण तो वेगळोच विशय. कित्याक एकेडेमिया आनी इंडस्ट्री हातून इतलो फरक आसा पूण ते म्हज्या कोतान बजेटान सीएम हँडल करूं शकना. दॅट इज अ सिलेबस इशू, दॅट इज अ सेपरेट इशू. पुणून हे पळय तांणी बजेटान सीएमान सांगलां फॉर स्कील डेव्हलपमेंट जो करतलो सो इंडस्ट्रीक डेफिनेटली फायदो जातलो. पूण सगळो हो फुडाराक आज पळय जो आमकां बूस्ट जाय आशिल्लो इंडस्ट्रीक तो आमकां ह्या बजेटान दिसलो ना. ऑल्दो डायरेक्शन लुक्स टू बी ओके. पूण डायरेक्शन सदांच बरें आसता. डायरेक्शन पूण कितें आसा ते म्हाका भोगपाक हांव जितो उरूंक जाय थंय पर्यंत. बरोबर सद्या परिस्थिती अशी आसा आय एम नॉट शुअर अबाउट माय टुमॉरो. बरोबर. सो त्या प्रमाणे पळय जें करूंक जाय आशिल्लें तातूंत मातशी कमतरता दिसली डेफिनेटली.
MSMEs आणि स्मॉल इंडस्ट्रीज. बेसिकली पळय आमी बजेटान फायनान्शियल काय एक्सपेक्ट करनाशिल्ले. बरोबर, आणि करपूय न्ही, कारण स्टेटीच्या हाताक व्हडले काय आता व्हडले काय ना. आमची एकूच मागणी कितें आहा, आमकां काम करपाक तुमी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस त्यात इतलें उलयलां, इज टॉक अबाउट दॅट, बट इन रियल सेन्स आमकां तें मेळना. आतां खंयच्या डिपार्टमेंटाक वच आमकां इतले त्रास जाता. ते जर ऑनलायन केला करता म्हणटा तो, पण टायमलायन खंयच मेन्शन करूंक ना. एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स तुमकां जाय आशिल्ले. एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म जाय आनी आमकां ऑनलायन पोर्टल जाय, सगळे डिपार्टमेंट कनेक्टिविटी जाय. लायक अजून सिंगल विंडो म्हणटा तो वास्तवाक प्रकार तुमच्या खातीर ना तसो. ऑनलायन हें केला ऑल गोवाची, पण चडशे आमचे ह्या खातीर अजून हाचेर येवना. मेन आमकां JIDC कडेन लागता, ते अजून ऑनलायन येवना. बरोबर. आनी बाकीचे हातून थोडे थोडे तितीन प्रॉब्लेम आसा, ते म्हणून सॉल्व जातले. पण गव्हर्मेंट सायडीन आमकां एक अशी कमिटी ऑर कितें जाय आशिल्ली की हू वील मॉनिटर ऑल दीस आस्पेक्ट. म्हणजे सद्याक ह्या बजेटाच्या वास्तविकतेक वतना 4तले किंवा 10तले कितले पॉयंट दितले तुमी? ना सी हांव एक्चुअली 4तले 3 पॉयंट दितलो. यू आर होपफुल? या, आय एम होपफुल बिकॉज every aspect he has touched about. He has not maybe spelled out what is to be done. पण त्या आस्पेक्टार आमी पुश करून ताच्या फाटल्यान लागपाक शकता न्ही. वेन यू टॉक्ड अबाउट इन बजेट वी कॅन पुश इट एंड गेट इट डन बिकॉज इट हॅज टू बी कंबायन एफर्ट. ही अलोन कॅनॉट डू. बरोबर. सो इंडस्ट्री ऑल्सो निड्स टू बी सपोर्टिंग. निलेश, ते म्हणटा सगळे इंडस्ट्रीचें मत अशें की ताणें सगळ्या आस्पेक्टाक टच केला, पूण आस्पेक्टाक ममा म्हणून जायना, थंय यमूय लागता. सो प्लीज बी हें सांग आतां 4तले कितले आनी अथवा 10तले कितले ऑन दॅट एनफोर्समेंट? आयज सकाळीच माय कलीग आमी उलयताली, तो म्हजो कलीग म्हाका म्हणटालो अबाउट बजेट, आनी तो म्हणटालो बजेट फॉरवर्ड आसा काय बॅकवर्ड आसा. सो समबडी आस्क्ड हिम दॅट. सो व्हेरी गुड आन्सर, बजेट ऑकवर्ड आसा. आय डोंट नो वेदर इट इज फॉरवर्ड ऑर बॅकवर्ड, बट इट इज ऑकवर्ड फॉर शुअर. ऑकवर्ड कित्याक आसा? सो लायक एवरीबडी इज सेयींग, म्हाका जर विचारशी जाल्यार बजेट इज सपोज टू बी मोर ऑफ एन इंटेंट डॉक्युमेंट. It is not supposed to be something that's implementation. I think implementation is something totally different in comparison to the intent of a budget, of a government. म्हाका विचारशीत जाल्यार intent of the government looks pretty good. Intent is good. Past experience of administrative efficiency पळयत जाल्यार intent might be good, but there is more to be desired. Therefore, I say that whether budget is forward, yes, budget is forward looking in terms of intent. Budget is backward looking in terms of administrative efficiency, and it is awkward because you are asking me to rate it. Yeah, so it is. So we are basically hung into these two situations. So if I have to make some initial comments, revenue generation, well, nothing much is left with the government. Yeah, because it's all coming now at the centralized thing. So there is nothing much left with the government. Though Goa becomes like Manoj Babu was telling us, it is more of a consumption state. So obviously in that sense, something like liquor and excise would probably meet his target of 100 crore extra. Wasteful expenditure decline, I don't think it's possible for the government at all, and not in the kind of political scenario that we all are living in. Wasteful expenditure out of question. So it will in fact increase. Okay. So we were just talking about Dhol Tashe Vatta, Fukot. I mean, I'm not too sure about that logic. Okay, so but anyway, so wasteful expenditure kami zatlo, I'm not sure. Employment generation, yes. I think if they are able to succeed putting people into agriculture, there is a lot to be talked about in agriculture in terms of self-employment, and especially the GI tagging coming in for a lot of things. If creatively used, I mean, now there comes administrative, there comes administrative reforms. Okay, so that. Infrastructure wise, well, he's only building houses, and I'm not too sure about that, right? So typical infrastructure which actually will boost economic development doesn't exist. So like I said, out of 4, 2 are pretty good and decent. म्हणटकीर 2 चड बरें. संजय बाब, निलेशान हें केलें तशें सगळ्या गजालींक ताणें टच केलां, सगळ्या गजालीचेर ताजो इंटेंटूय बरो आसा, पूण फाटलीं 6-7 वर्सां आमी पळयतात बजेटाक इंटेंटूच दिसता. पूण एक्चुअल वर्स सोंपता तेन्ना एनफोर्समेंटाचो तो एसेंब्लीकूय इशू चल्ला की फाटलो प्लॅन एनफोर्समेंट इज जस्ट 31%. सो हाचेर आनी हे 4 पॉयंट, एम्प्लॉयमेंट, वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कट, रेव्हेन्यू जनरेशन आनी GDP खातीर कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट. कारण ही हॅज
said that the GDP will rise from 84,000 crores to 92,000 crores. So there has to be some concrete proposal. It can't be in air. And budget has been has shot up from 19,000 crores last year to 21,000 crores. So हाजेर 4 पॉइंटांचेर सांगात या. हय, बजेट सायज वाडिल्लो दिसता आणि म्हणजे तिनी पॅनलिस्टांनी सहकाऱ्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे ताणें मुख्यमंत्र्यान कितें केलां तर प्रत्येक फिल्डाक प्रत्येक क्षेत्राक असो हात लायत बरीत गेला. आतां सगळ्यात म्हत्वाची गोष्ट म्हाका दिशिल्ली जेन्ना आमकां बरोवचें पडटा किंवा समजून घेवचें पडटा किंवा आमी ती बजेट स्पीच आयकता तेन्ना जेन्ना एग्रीकल्चरा खातीर आमी अशें करता किंवा शिक्षणा खातीर आमी अशें करता हे जेन्ना म्हणटा न्हय तेन्ना त्याच्या बरोबर हांवें इतकी प्रोविजन केल्या हे आपोआप येवचें पडटा. ते ह्या सगळ्या बजेटान खंयच दिसूना की स्पीचीन आयकूंक येवना म्हणून हांव बजेट डॉक्युमेंट घेवन वाचपाक बसलो तातूनय खंयच ना. सो खंय कितकी प्रोविजन केल्या 200 कोटी खंय दिल्या 2 कोटी खंय दिल्या हे आता कळना ह्या बजेटांतल्यान. बरोबर. आता ताणें म्हटलां की स्कील डेव्हलपमेंट कौशल्य विकास शिक्षणाचेर भर दितलो पायाभूत सुविधांचेर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर हे दितलो पूण आमकां खबर ना की ती कितकी येतली. म्हणजे त्या प्रमाणे फुडल्या वर्सभरा भितर म्हणजे एप्रील टू मार्च ह्या वर्सा भितर आमची डेव्हलपमेंट किंवा गोंयची फुडें वचपाची दिशा किंवा कितकी आसतली कशी आसतली तेजो वेग कितलो आसतलो हेचो अंदाज बांदपाक म्हाका दिसता की कळना हातूंच्यान. आतां रेव्हेन्यू जनरेशनाक आमी सगळे आमी एग्री जाता की खूब स्कोप कमी आसा तरी पूण ताणें बारीकशे कितें तरी 150-100 कोटी त्या कोटी वाडना तातून काय वाडना तातून जास्तीत जास्त खंय 350-400 किंवा 500 कोटी वाडूंक शकता त्याच्या भायर वचना. सो कशें आसता वेस्टफूल तूं एक बरो हे घेतला की 4तलो एक पॉयंट काडला की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कमी करपाचो किंवा कंटेन करपाचो. किमान फाटल्या वर्सा आशिल्लो तितलोच तरी दवरीत न्ही तरी निलेश म्हणटा ते बरोबर की तोय वाडपाची शक्यता आसा पूण तो आसा तितकोच जरी दवरीत जाल्यार सुद्दां काही कोटी रुपया वाचूंक शकता आमच्या हातान उरूंक शकता. बट ऑलरेडी खर्चाचे किंवा गरज नाशिल्ल्या खर्चाचे असे काही मुद्दे आमी पळयता. त्याच बरोबर नव्यान आतां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावपाचें आसा. 1200 पुलीस घेवपाचे म्हणून ताणें ऑलरेडी अनाउन्समेंट केल्या. स्टाफ सिलेक्शन कमिटी चालीक लागला. गव्हर्नमेंट हिमसेल्फ इज बिकमिंग अ एम्प्लॉयर रादर दॅन बिकमिंग अ फॅसिलिटेटर. सो आय वूड से की गरज नसताना जास्ती लोकांक घेवप रोजगार दिवप. इट इन टर्न विल बर्डन द टॅक्सपेयर अँड विल शॅल आउट युअर मनी फ्रॉम युअर पॉकेट. इज इट नॉट वेस्टफूल एक्सपेंडिचर? पार्ट ऑफ इट बिकम्स वेस्टफूल एक्सपेंडिचर. काही खात्यांनी ऑलरेडी एक्सेस स्टाफ आसता सो तांकां पगार हे सुद्दां ते जाले. एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचो व्हडलो म्हणजे तो येतलोच मुद्दो तो रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर. सो ह्या सगळ्या हातून म्हाका दिसता की हांव ताका 2 किंवा 2.5 ऑकवर्ड 2 ते 4 ते 4तले 3 आणि 4तले 2 म्हणजे प्लॅन एन्फोर्समेंट जो सादारण सरकाराचो 50% जाता तितल्याचेरच आमचे सादारण रिडींग आसा. आता हातूंतल्यान डिस्कशन फुडें व्हरचे पयलीं एक ब्रीफ एनालिसीस दिता हाचे फिगराची. बजेट 21,056 कोटीचें कॅल्क्युलेशन केलें हांवें आतां. इट हॅज अ हिडन डेफिसीट ऑफ 2,792 crores म्हणजे 2,792 crores are missing from the budget. It is not even reflected in the fiscal deficit. So 21,056 minus 2,792 the budget is 18,268 crores is a fact. म्हणजे सरकारान विरोधकांनी कट मोशनां घालचे पयलींच बजेट 2,792 कोटींनी कापलां आणि द नंबर इज बिलो लास्ट इयर्स बजेट. पोरूचें बजेट 19,542 आशिल्लें. बजेट डेफिसीट मायनस केलें जाल्यार बजेट 18,264 कोटीचेर पावता वीच इज लेसर दॅन लास्ट इयर्स बजेट. नेगेटिव्ह ओपनिंग बॅलन्स दाखयल्यार सरप्लस बजेट दाखयतना 353 सरकाराची सकल नेगेटिव्ह ओपनिंग बॅलन्स आसा 2,566 कोटी. म्हणजे एज ऑन मार्च जेन्ना 31 मार्च येतलो सरकार लोकांची 2,566 कोटी दिवपाचो आसतलो. ही नेगेटिव्ह बॅलन्स सकयल आयल्या वयर 355 कोटी. सो वील एनालायज इट. ह्या प्रश्नाचेर हांव फुडें निलेशाक विचारतलो. प्लॅन कॅपिटल स्पेंडींग जें आसा सरकाराचें 4,941 कोटीचें कॅपिटल स्पेंडींग प्रपोज केलां फुडल्या वर्साक. बट फिस्कल डेफिसीट इज जस्ट 1,856 crores.
1856 कोटी फिस्कल डेफिसिटांतले आमी सरकार भरतलो रिपेमेंट ऑफ डेप्टाक 1000, रिपेमेंट ऑफ डेट 810 कोटी. सो 1856 कोटींतले 810 कोटी काडले जाल्यार सरकाराच्या बोल्सांक रीण उरलें 1000 कोटी. आतां ह्या 1000 कोटीन हांवें 4941 कोटीचो प्लान कसो चालीक लाव? यू आन्सर मी. म्हाका हांव 20 वर्सां जालीं करता, म्हाका कळना. करेक्ट ना म्हाका दिसता ही गजाल कोणाकूच कळना. आय डोंट नो इफ एनीबडी हू प्रिपेर्ड दीस डॉक्युमेंट ऑल्सो प्रॉब्ली अंडरस्टँड्स दीस टू मच. पण वी आर नॉट व्हेरी शुअर अबाउट फ्रॉम वेअर डज दीस कॅपिटल स्पेंडिंग कम्स. बट देन एज यू सेड व्हेरी करेक्टली, you will have borrowings happening, you will have creditors growing, yeah, which means the bill thakaitli. So you know all those kind of things would probably happen if the main question is if that capital spending actually gets implemented. बरोबर. So that's the first part. So probably government is also maybe very well aware about their administrative efficiency and probably believe that this entire amount will not be spent. कारण इनफॅक्ट 4941 कोटींतले जर हांव 1000 कोटी म्हणटा, आतां जो एसेंब्लीक इश्यू सद्या डिबेट संजय बाब चालू आसा की 31% वयर वचूना रेव्हेन्यू प्लान एनफोर्समेंट ओनूचो. पयर विजयनजी मिटींग घेतली ती बजेट कमिटीची. आतां हांगा 4000तले 1000 कोटी म्हणल्यार इट वील नॉट बी इवन 20% एनफोर्समेंट. म्हणजे कॅपिटल प्लॅन जो हांगा प्रोजेक्ट केला तो 20% वयर एनफोर्स जावचो ना फुडल्या फायन. हांव हें इंडस्ट्री खातीर सांगता, कारण तुम्ही मनोज बाब तुम्ही आन्सर करा पयलीं, मागीर हांव निलेशा कडेन वता. तुमी पयर फायनान्स कमिशना कडेन गेल्ले आनी तांचे कडेन तुमी 2500 कोटी मागले, सरकारांनी 6500 कोटी मागले. हांगा एक बरें फिगर आसा इंट्रस्टींग. फाटलीं 20 वर्सां जालीं हांव बजेट एनालिसीस करता. ग्रँट इन एड टू स्टेट फ्रॉम सेंटर हॅज नेवर क्रॉस 700 crores एन्युअली. पयले फावट 814 कोटी जाला. एक्च्युअल हें ऑडिटेड अकाउंट सांगता हांव. एक्च्युअल 814 कोटी 2018-19 सरकाराक मेळ्ळ्या ग्रांट. आनीक आतां सरकारान फायनान्स कमिशन येवन वतगीर प्रोजेक्ट केला 2373 कोटी. म्हाका तुमी सांगा, तुमी फायनान्स कमिशना कडेन उलयल्यात? हय. सरकाराची परिस्थिती ना केंद्राची, कारण केंद्राची परिस्थिती ना म्हणून कित्याक सांगता? Share in central taxes is hanging at around 2800 crores for last 4 years. म्हणजे सरकाराकय ह्याय खबर आसा सेंटराची परिस्थिती वयर सरपाची ना. तिने इन्कम टॅक्साक कितें पंचखातें दिलें ताजें तुमकां बरें खबर आसा. हांगच्यान काडलें तेवटेच्यान काडलें. पयलींची स्कीम बरी म्हणपाची परिस्थिती लोकांची. आतां 3000 हातूंतले हे 2373 कोटी हे मागले. तुमकां कितें दिसता हातूंतल्यान? तुमची परिस्थिती आसा हांगच्यानय मेळचे ना आनी तुमकां थंयच्यान तरी मेळपाची इच्छा ना. हाजेर रिएक्ट जाय. आतां जाला कितें, आमी फायनान्स कमिशनान सुद्दां पयर एक कमेंट केलो तो हांगाच आसतना की स्टेट शूड ऑल्सो लूक एट वॉट आर द पोटेन्शियल जंय आपले आपूण तूं रेवेन्यू करूं शकता. कळ्ळें? आनी एक गोश्ट तांणी स्टेटाक रिकमेंड केली की तुमी रीलूक एट युअर एक्सायज म्हणून. बरोबर. त्या खातीर ही इज रीलुकींग एट एक्सायज अँड इनक्रीज द एक्सायज ड्युटी. फायन, हें बरें आसा. पूण एक गोश्ट लक्षांत धरा, सद्या गोंयची परिस्थिती पळय आसा कंपेर्ड टू वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. पयलींच्यान 700 कोटी 800 कोटी कितें ग्रांट इन एड म्हणून येताली पळय. आतां आमी मागता आसतना सेंटरा कडेन फायनान्स कमिशना मार्फत फॉर अ स्पेसिफीक प्रोजेक्ट मागल्या, नॉट फॉर जनरल थिंग, फॉर अ स्पेसिफीक प्रोजेक्ट. फॉर सिंपल तुमकां एग्जांपल दिता. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन गोवा. पावरच धरया. लिबरेशन जातकूच आमची ती सबस्टेशनां, ट्रान्समिशन लायन्स, खांबे सगळे ट्रान्सफॉर्मर सगळे चालू आसा. आज 30, 40, 50 वर्सां जालीं हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां कळम्या आनी नॅचरल कॅलेमिटी ते अर्दे बारीक बारीक हांगा थंय खाडाक शाबू लावन रिपेर करून गोवा इवन एपीडीआरपी फाटली 20 वर्सां जाल्यार कुसला. एक्झॅक्टली. सो फॉर दॅट इज वॉट आमी कितें म्हणटा, 1000 कोटी जाय. In one shot, you give 1,000 crores to the state only to be spent on this infrastructure. हातून कितें जातलें? It will have a direct benefit, one to the consumer as well as to the industry. Quality of power will increase, losses will go down, state's revenue will increase. So अश्यो ड्रास्टीक स्टेप घेवपाची गरज आसा. हांव हाजेर एक विचारता तुमकां. फाटल्या फायनान्स मिनिस्टराचो स्टेटमेंट, युनियन फायनान्स मिनिस्टराचो स्टेटमेंट,
तो म्हणटा 14 फायनान्स कमिशनान जेन्ना तो शेअर 42% गेलो ताणें कॅल्क्युलेशन दाखयलें लोकसभेक एक दीस की टोटल आउट ऑफ माय किटी फ्रॉम द सेंटर आय एम गिवींग 62% टू द स्टेट्स थ्रू ग्रांट्स, थ्रू टॅक्सीस, थ्रू शेअर इन सेंट्रल टॅक्सीस, थ्रू स्पेशल प्रोजेक्ट्स आनी थ्रू हायवेज म्हजे 62% स्टेटीक वता. आनी कितले दिवप? ना ताजें कितें आसा, ताजें स्टेटमेंट बरोबर आसा, पूण यू हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड वन थिंग. जो पळय शेअर स्टेटीक येता इट गोज एज पर पर्टिक्युलर फॉर्म्युला. अनफॉर्च्युनेटली ज्यो आमच्यो पळय बऱ्यो गोश्टी आसा त्यो आमकां भोगतात. फॉर एक्झाम्पल, इफ युअर पर कॅपिटा इनकम इज हाय तुका मार्क कमी मेळटा. आतां आनी तें सामकेंच वतलें कारण नॉर्मल गोवन इज टॅक्स इफ युअर एज्युकेशन लेवल इज हाय, वी हॅव गॉट व्हेरी हाय, जाल्यार तुका कमी मेळटा. हे आमकां सगळे जे पळय वेरेवर वी आर गुड वी आर सफरिंग. मायग्रंट पॉप्युलेशनाचो आस्पेक्ट ह्या फावटी घेवपाक लागला. त्या खातीर आमी सुद्दां रिप्रेझेंटेट करता आसतना कितें घालां, तुमी पॉयंट्स पळय दिता यू बेस्ड ऑन युअर पॉप्युलेशन ऑफ गोवा इज 14.5 कोटी किंवा 15 कोटी म्हणटा तुमी एज पर सेन्सस 2011. मायग्रंट तितलेच आसा आनी दे आर युजींग अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर वेरएज दे आर बिलो द रडार. खंयचोच ताका हे खंयच्याच सर्वेन ते येनात आनी खंयच्याच सेन्ससान येनात. पूण आमचे मेडिकल कॉलेज म्हणा, मेडिकल फॅसिलिटीज म्हणा, पावर म्हणा, उदक म्हणा, सगळे इज यूज नॉट बाय 15 बट 30 कोटी. लीव असायड द टुरिस्ट हू कम एंड गो. सो त्या खातीर आमकां गोंयांक चड फटको बसता आनी आमकां ग्रांटाची गरज आसा बेजिकली बिकॉज ऑल्दो आमी 15 म्हणटा वी आर केटरिंग टू 30. हांव निलेशा कडेन हो प्रश्न व्हरतां. फाटली वर्सभर जाले रिझर्व्ह बँकेन 5 फावटी रेपो रेट कट केले, टोटल 135 बेस पॉयंट देंवयले. सरकाराचें खरें शाणेपण आशिल्लें अशे परिस्थिती की लोन रिस्ट्रक्चरींग करपाचें, कारण अशी ऑपॉर्च्युनिटी सहसा मेळची ना. पूण म्हाका आतां बजेट पळयतना खंयच लोन रिस्ट्रक्चरिंगाक एक पयसो घाल्लो दिसना. दे हॅव स्पेंट इट आयदर ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट. बरोबर. रिस्ट्रक्चरींग थंय खंयच केल्लें दिसना. सर हाजेर तुजें हें कशें, सरकार गव्हर्मेंट इज मिसींग दॅट इम्पॉर्टंट. कारण बँकाच्या लेवलाचेर आमी पळयतात की बँकांनी ती पास ऑन केल्ली ना ही गजाल खरी. बरोबर. कारण 135 बेस पॉयंट तेवटेन देंवले, बँकांनी वयल्यान आपले डेपॉझिट रेट ऑलमोस्ट 250 बेस पॉयंट देंवयले आनी क्रेडीट रेट मात 100 बेस पॉयंट 125 रेट बेस पॉयंट देंवयले. बँकांनी पास ऑनूच करूना. बरोबर. गव्हर्मेंट हॅज मिस्ड द बस. State government? One can't really conclude that from this statement because भितर कितें करता गव्हर्मेंट ते आमकां एक्चुअली कळचें ना. बिकॉज आमकां दिसता कारण प्लानाचेर काय तांणी घालूच ना. that is okay. So that is what you are looking at is from the again implementation point of view. पण आता फक्त उलोवपाची गजाल अशी आसा की बिकॉज दे हॅव टॉक्ड अबाउट रिपेमेंट आपणा द डेट आहे हेचो अर्थ डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना किंवा त्यांचो इंटेंट तसो ना इज नॉट समथिंग दॅट आय कॅन मेक आउट फ्रॉम हियर. इवन इफ यू आर सेइंग द प्लान कितको प्लॅन एक्सपेंडिचर स्पेंड केला जाल्यार इंटरनल डेटाक रिफ्लेक्ट जावं जाय. इंटरनल डेटाक तें जायना. इंटरनल डेटाक फक्त वेज एंड मिन्स रिफ्लेक्ट जाता. म्हणजे आरबीआयचे ओव्हरड्राफ्ट जे घेता पगार घालता पळय तेच रिफ्लेक्ट जातात. रिस्ट्रक्चरिंगाचो एक पयसो हांगा रिफ्लेक्ट जायना. दॅट इज द थिंग. इट्स ऑलमोस्ट लायक दे आर मिसींग द बस. Yeah, that's one of the aspect of it could be, but again as I said, I'm not able to kind of give it to you with the confidence ki this is what the government is doing. There is every possibility that the government could actually be looking at more borrowings to fit within that tax structure, and so the interest rate structure, that is also a possibility which we cannot miss out on. Okay, but to say that they are not really taking care of that restructuring, I don't think I have enough data to conclusively tell you that right now. But plan expenditure not being met can't be a judgment for they're not doing it. हांव संजया कडेन येता. कमिंग टू दीस रेव्हेन्यू प्रपोजल. सरकार म्हणटा ओवरऑल गोंयकार 6 लाख जोडटा म्हणजे तो टॅक्स प्लेयर 1 लाख ऑलरेडी तो टॅक्स रेटांक गेला. आमी खरें मानून वचप सरकाराक तें खरें आसूं नासूं. सरकार सांगता न्ही 6 लाख जोडटा म्हणून जोडटा. 6 लाख जोडपी मनशाक आतां आमी जीएमसीक लोकांची परवड पळयतात. पयशे ना, वखदांक पयशे ना, कित्याक पयशे ना. जीएमसीक सादारण चार्जीस लायले. आतां भायर खंय दोतोर गेलो जाल्यार 500 रुपयाची नोट काडटात पेशंटा कडल्यान. हांव म्हणटा 20चे 50 करा, 100 करा आनी जीएमसींतल्यान तुमी पयशे जोडूं नाका. सेल्फ सस्टेन करात जीएमसी which will feed all its subordinate hospitals also, district hospital. अशें कित्याक करचें न्ही. जर सरकार म्हणटा 6 लाख जोडटा गोंयकार, मातशी
500 करनाकात तुमी 20ची 50-100 करात पूण लोकांक बरी सेवा दियात तशीच इंडस्ट्रीक बरें मातशी वॉटर चार्जीस वाडया पूण तांकां सस्टेनेबल रेग्युलर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय दिया मातशे चार्जीस वाडया पूण अनइंटरप्टेड उदक दियात हे कित्याक करचें न्ही जर सामान्य गोंयकार 6 लाख जोडटा जाल्यार हांव खरें मानून वता सरकाराचें 6 लाख जोडटा. पहिली गोष्ट सामान्य गोंयकार 6 लाख जोडना हे आमकां हांगच्यान सुरू करचें पडटलें न्ही की कोण तरी एक रॉंग पिक्चर प्रेझेंट करता किंवा आमचें गव्हर्मेंट प्रेझेंट करता म्हणून आमी तें मानून फुडें सरपाचें. कारण आतांच पळय मनोजान सुद्दां सांगलां त्या प्रमाण की ओके आमचे जे 14 लाख 13 लाख किंवा 12 लाख जे आमचे गोंयकार आसात ते तांचो इन्कम मे बी आसतलो पण तूं जे म्हणटा GMCच्यो फॅसिलिटी किंवा ह्यो ज्यो फॅसिलिटी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो बेसीक फॅसिलिटी वापरपी लोक कोण आसा आनीकूय 10 लाख खंयच्यान तरी भायल्यान घेवन राविल्ले आसा की जे ह्या 6 लाखांत धरिल्ले नासता ते खूब सकयल आसता पूण ते आमच्या सगळ्यो फॅसिलिटी वापरता आमकां कांयच मेळना तांचे की त्या गव्हर्मेंटाकूय काय मेळना कारण रेवेन्यू किंवा तूं म्हणटा आतां ओके GMCचेर किंवा अशा फॅसिलिटीचेर एक नॉमिनल चार्जीस लावचे ओके कांयच लायना थंय 20 रुपया लावचे अवश्य लावचे जरूर लावचे लायत जाल्यार कितें तरी तांचे कडल्यान मेळटले. सेल्फ सस्टेन गव्हर्मेंट इज अ नो लॉस नो प्रॉफिट बिझनेस एटलीस्ट सेल्फ सस्टेन करा पयस उरले पूण एटलीस्ट खंय तरी कांयच मेळना थंयच्यान एक 20 रुपया 10 रुपया तरी मेळटा फायन आनी ते खंयच्यान मेळटले बरोबर हे जे कोण इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर एडिशनल लोड घालता न्हय तांचे कडल्यान मेळटले हे पयशे. आनी गोंयकारांक म्हाका दिसना की नॉमिनल रेट भरपाक किंवा GMCन वचपी सुद्दां भरपाक किंवा हे चार्जीस दिवपाक व्हडलो सो देर इज अ स्कोप बट कित्याक करना हो प्रश्न आसा कारण हे जर मे बी पॉलिटिक्स येता भितर कारण हो जो कोण वोट बँक किंवा जी आसता न्हय ती वोट बँक आसता आनी ती जर तांकां 20 रुपया सुद्दां लायत न्हय जाल्यार ती वोट बँक डिस्टर्ब जायत काय हो हांकां भंय दिसता काय कारण त्या वोट बँकाचेरूच ते 2000 1500 2500 डिफरन्सान ते विधानसभेचेर निवडून येता आमदार म्हणून आनी ते डिस्टर्ब करपाक नाका तांकां आनी काय डिस्टर्ब करूया नाका चल्ला बरें. हांव आतां फुडलो टॉपीक घेवन येता दिस इज बेसिकली फॉर तुका तूं म्हणटालो म्हणून फक्त नाव दॅट आय लुक्ड एट इट तुवें जर कॅपिटल एक्सपेंडिचरा भितर पळयलें जाल्यार देर इज समथींग कॉल्ड एज अ रिपेमेंट ऑफ डेट. रिपेमेंट काडले So if you actually look at what is the internal debt and what is the repayment of debt and again look at the next time debt, it shows some sign of restructuring. I just saw the numbers. रिपेमेंट डेटाचो जो व्हॅल्यू आसा पळय तो 10 वर्सां फाटली ज्यो सेक्युरिटीज घेतिल्ल्यो इट कोइन्साइड्स विथ ऑलमोस्ट 800 crores तेन्नाचे सरकार अराउंड 800 crores घेताले म्हूण ते रिपेमेंट ऑफ डेट मायनस ना पण हो आता दाखयता तो 1030 ऑड crores दाखयता फॉर 1920 तो प्रोजेक्ट हांव फाटले एक्चुअल्साचेर आसा बरोबर. आय एम ओनली लुकिंग एट 1920 and then I'm looking at what is budgeted for the next year which is 2350. So 2200 समज 1030 काढले 200 बी घाले आसतले पॉसिबल. No, but I'm just saying there is a sign of restructuring. Sorry, continue with the next. हांव एक अतिशय म्हत्वाचो आस्पेक्ट इकॉनॉमिक सर्वे काल आयला तो इंडस्ट्री आनी MSME आनी GSI कडेन म्हाका जाय. बँक डेपोजिट्स गोंयच्यो एज पर द लेटेस्ट फिगर ऑलमोस्ट 78,000 crores आनी 2019 जो GDP आहा तोय ऑलमोस्ट अराउंड 78,000 crores. बँक डेपोजिट्स हॅव इक्वल द GDP. हातूंत NRI डेपोजिट्स हार्डली 20% आसात आनी 80% आर लोकल डेपोजिट्स म्हणजे जी हांव इनफॅक्ट स्लायड दाखयन तुमकां एक म्हणजे मायनींग सुद्दां केन्ना बंद जालां त्या प्रमाणे कशी ती डेपोजिट्स पडल्यांत वाडल्यांत ती आमकां दिश्टी पडटा 2013 पडलें दीज आर लोकल डेपोजिट्स. हो पयसो आतां RBIन 5 फावटी रेपो रेट कट केली तरी सुद्दां हो पयसो भायर सरन लिक्विडिटी क्रायसीस म्हणून एक व्हडलो डिबेट चल्ला सध्या. इज इट अ लिक्विडिटी क्रायसीस? यू हॅव क्रोर्स इक्विवलंट टू GDP इन युअर बँक लोकांची डॉमेस्टीक डेपोजिटां. वेर इज लिक्विडिटी क्रायसीस? देर इज एसेट क्रायसीस. गोल्ड वाडटा प्रॉपर्टीचे रेट वाडटात शेअर मार्केट 33 वयल्यान 41,000 पावता. देर इज एसेट इन्फ्लेशन देर इज लिक्विडिटी. म्हाका सांगात हो पयसो MSME आनी GSI खातीर कसो भायर काडप बँक इट हॅज टू कम इन टू इकॉनॉमी टू जनरेट फर्दर बेसिकली कसो भायर काडप बँको कितें तुमी कितें यत्न करता त्या बँकांक शाणेपण दिवपाक? ना बेसिकली कितें जाता पळय आतां कोणूय जर नवो बिझनेस सुरू करतलो
आपले पयशे बँकेन कित्याक दवरता ते कित्याक आतां ऑपॉर्च्युनिटीच ना लोक भिता आतां जर सपोज हांव नवी इंडस्ट्री घालपाक गेलो नाल्यार बारीक पासून हें करपाक जाय सपोर्ट ना न्ही गव्हर्मेंटाचो कितेंय स्टार्ट करतलो जाल्यार आपले पयशे बुडत म्हणून लोक वील प्रिफर टू कीप ना पूण लोक NBFC ते कोण रजिस्टर्ड नाशिल्ले कॉपरेटिव्ह हातून घालता व्हरून 12-13-14% आनी मागीर आमचे म्हऱ्या येतात एजिटेशन घेवन आनी इकॉनॉमी ऑफेन्स जाला प्रिसायसली सुयश म्हाका दिसता की त्याच म्हणून लोक आनीक नवे लोक मागीर वचना लोन घेवपाक किंवा हें करपाक कारण जी म्हाका म्हाज्या मनान तोच विचार आशिल्लो की इनसेक्युरिटी जी आसता न्हय नोकऱ्यो वता इंडस्ट्री डावन आसा मायनिंग सुरू जायना केन्ना जातलें खबर ना हातूंच्यान आसा तो पयसो आमचो म्हणजे अनिश्चितता ही फक्त इंडस्ट्रीच्याच लेवलाचेर न्ही तर अनऑर्गनायज सेक्टराच्या लेवलाचेर अनिश्चितता आसा कारण हे जे 92,000 crores हें दाखयता कमर्शियल टॅक्स पळयत न्ही रेवेन्यू वीच इज अ बॅरोमिटर ऑफ इकॉनॉमी एक्चुअल जो टॅक्स मेळटो GDP इज एन एस्टिमेट तो फाटली 2-3 वर्सां जालीं 2,700-800 कोटी मार्यांकच आसा तो वाडत ना पूण हो GDPचे फिगर प्रिसायसली कित्याक वाडटा कारण नवे CSOचे जी मेथडॉलॉजी आयल्या दे आर एज्युमिंग बॅलन्स शीट्स ऑफ अनऑर्गनायज सेक्टर आनी हो अनऑर्गनायज सेक्टर धरिल्ल्यान फाटली 8 वर्सां गोंयांत मायनिंग बंद आसून सुद्दां GDP 42,000 कोटी वयल्यान 92,000 कोटीर पावलो म्हणजे इतले इन्फ्लुएन्स ऑर्गनायज सेक्टराचें आसा डू यू एग्री की सर्वसामान्य मनीसय भिला पयसो भायर काडून दुसरी गोष्ट एक लक्षात घ्या तुम्ही आता डेपॉझिट सांगले न्ही मेजॉरिटी ऑफ दीस डेपॉझिट्स विल बी इंडिव्हिज्युअलाची असतली कॉर्पोरेट्स केन्नाच फिक्स डिपॉझिट दवरना बरोबर आता बारीक मनीस जो म्हणून कितें आसा इकॉनॉमिक एक्टिविटी करता अशी अपेक्षा आसूंक जायना की प्रत्येक जाण जो इट कूड बी ऑफ सॅलरीड पीपल हूज मनी वील रिमेन देर न्ही ते येवचे ना बिझनेसान किंवा हातून म्हणून हांगा आमी बँकांक ब्लेम करपाक जाय आज कितें आसा बँको जर तुका धंदो करपाक जाय लोन सादेपणान दिता तुका कितलो घाम काडचो पडटा हे पेपर दी तो प्रोजेक्ट ना आमकां प्रायम मिनिस्टरान सांगला 59 सेकंड्सां मेळटा खंय मेळटा पेपरार फक्त कांयच ना सो द फॅक्ट इज दॅट इट इज प्रायम नॉट मिनिस्टर आमकां एक वर्स जालें सांगता 59 सेकंड्सां स्पेशली MSMEक मेळटा पण अजून कोलेटर घेतल्याशिवाय खंयचीच बँक दिना तुका एक सांग अशें येवं जाय एक भायर सो यू हॅव टू प्रूव दॅट यू डोंट नीड मनी देन ओनली बँक विल गिव यू दॅट इज ऑल म्हणजे तुवें दाखोवंक जाय तुका जर समजा 10 लाख जाय ताका दाखय म्हजे कडेन 10 लाख आसा मागीर बँक दिता अरे म्हजे कडेन 10 लाख आसा तुजे म्हाका 10 लाख जाय कित्याक दिस इज एक्झॅक्टली द प्रॉब्लेम सो दॅट इज वाय हे एफडीज पळय दिसता तुमकां ते सगळें बरोबर आसा म्हणून बँक्स शूड यूज दीस मनी टू फंड द इंडस्ट्री न्ही बरोबर बट दे शूड बी मोर लिबरल आता फायनान्स ना मिनिस्टर बँकांनी इफ यू लुक एट द प्रोसेस इदोळ म्हणलं तशें रेपो रेट 135 बेस पॉयंट देंवली एफडीचे इंट्रस्ट ऑलमोस्ट फाटले 2-3 वर्सांत 250 बेस पॉयंट्स देंवले आणि क्रेडिट रेट अराउंड 125 बेस पॉयंट्स देंवल्या म्हणजे बँका आपली बॅलन्स शीटाय क्लीन अप करून घेता थ्रू रेपो रेट तुमकां 70,000 कोटी कॅपिटल इन्फ्यूज केली ती केली प्लस यू आर युझिंग रेपो रेट टू क्लीन अप युअर बँकांनी कॅपिटलायज सेल्फ कॅपिटलायज करून घेतले गव्हर्मेंटा कडल्यान पूण तांकां टोपी घालून गेले व्हडले लोक लंडनाक बसले आणि भोगता कोण MSME आनी स्मॉल इंडस्ट्रीज आमकां जर फाल्यां लोन जाय जाल्यार थंय पावसाळ्यो मारपाक ही जाय परिस्थिती लोकां फुडें वचूं जाय ही सरकारा फुडें वचूं जाय दुसरी गजाल कोण जर आपल्या मोटरसायकलीचो जर एक इन्स्टॉलमेंट जर चुकलो फाल्यां दारार बसतात ते शेवणी मारीत वेरे हांगा कोट्यांनी रुपया हजारांनी कोटी रुपया घेवन हांगा पळय सो फक्त बारीक इंडस्ट्री बारीक बिझनेसमॅनाच्या फाटल्यान लागून लोन रिकवरी करपाक इट इज मेड व्हेरी डिफिकल्ट फॉर वर्किंग म्हणून ते पयशे बँका कडेन पडल्या सोपेपणी जर ते दीत देर आर ऑनेस्ट बिझनेसमॅन इन गोवा गोंयान इतले ऑनेस्ट बिझनेसमॅन आसात वूड हॅव अप्रोच दे शूड डिस्बर्स द फंड्स विच इज नॉट एक निलेशा कडेन हांव एक प्रश्न हाडटा GDP हांव 92,000 crores खरो धरून वता नॅशनल पर कॅपिटा इन्कम समजा आमी पळयत इट इज अराउंड 1.2 lakhs whereas Goa's per capita income comes to around 6 lakhs. Tax GDP to tax ratio national is around 10 to 11%. आणि गोंयचो GDP to tax ratio पळयत इन्क्लुडींग सेंट्रल कस्टम सगळे कॉर्पोरेट टॅक्स बी धरून इट इज 10 to 11%, 10.4% सुमार येता. 6 लाख इन्कम आशिल्ल्या स्टेटीक 10 to 11% आणि 1.5 लाख इन्कम आशिल्ल्या नॅशनल हातूंकय 10 to 11%. देर इज ह्यूज टॅक्स लिकेज ऑर अनऑर्गनायज सेक्टरच ही इकॉनॉमी चलयता
की तो रेव्हेन्यू भितर येना. खंयच्यातलें चित्र खरें? म्हाका दिसता इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. बिकॉज इट्स नॉट कमिंग इन टू द किटी. It's, I think, a mix of both. That's one aspect. But second aspect, what Manoj Bab was also saying was very true, because though आम्ही 6 lakh दाखयता, it is actually, actually being 3 lakh. spread only about 15 lakh. It's actually 3 lakh. Actually 3 It's lakh. not 6 lakhs. बरोबर. आम्ही कितें करता, आम्ही फक्त गोंयची पॉप्युलेशन कितकी आहा ती पळयता and then we divide it. That is how we calculate per capita, which is not a right thing. हे येवं जाय. The denominator is the This is problem. not correct. The हांव हे denominator is the कित्याक problem. सांगता, सरकार जेन्ना 27 रीण आपले 25,000 कोटींचेर पावयता, प्रत्येक फाटी ऑफिसर आनी CM स्टेटमेंट करता, नो वी आर वेल विदीन द लिमिट ऑफ FRBM, वी आर 27% ऑफ द GDP and our fiscal deficit, आज यांनी स्टेटमेंट केलं 2% ऑफ द GDP. They are quoting GDP everywhere. And GDP is a very crucial figure around which the budget revolves around. सगळी इकॉनॉमी ताजे भोंवतणी. म्हणून म्हाका हे GDPचे फिगर खोडून काडूं जाय तुमी. That it is not Correct. so. It is not so It correct. is not per capita calculation is not so correct. That is perfectly right. What you're saying is right. But therefore, to say that the absolute GDP figures are manipulated, well, I have no evidence to prove that. The way it is interpreted, yes. The way it is used in order to so आम्ही कितें म्हणटा marketing technique. So marketing technique खातीर some sort of misinterpretation is possible. But therefore, to say that absolute figures are wrong is not something that I can have evidence for. GDPचेर एक म्हणजे CSOचे नवे मेथोडॉलॉजी नंतर अनऑर्गनायज सेक्टराचे बॅलन्स शीट येतकीर एज्युम्ड बॅलन्स शीट येतकीर प्रॉब्लेम. आनी पयर हांवें एक IMFचो स्टेटमेंट वाचलो. देर इट सेज, म्हणजे तांणी क्वेरीज काडल्या CSOचे मेथोडॉलॉजीचे. इट सेज deflation method is usually used to calculate GDP at constant prices from the current prices. Correct. आणि दुसरें, you have to use productivity price index instead of wholesale price index. Then only you will get an actual GDP. ते आमच्या बाबतींत जायना आणि हे अशें करून 92,000 कोटी. It doesn't go through it against with anyone. Nobody uses that kind of an index. Everybody uses that generally acceptable wholesale price index only. So there is no one who is using that productivity index. So in that sense, comparison has become pretty this. So to say that, but then yeah, what you're saying is right. The way it is being calculated or the way it is being put across to people, yes, there is some sort of deformity in that. One needs to be very realistic in terms of calculating this. That is exactly what we have been talking about even in our previous debates, where I've said that, you know, these people who are coming from outside, if they are not accounted for properly, this is going to create a big time social upheaval. आता टायम खूब कमी उरला आमचे कडेन. हांव फक्त वेस्टफूल एक्सपेंडिचरा विशीं एक दोन स्किमीचेर येता. एक दोन स्किमीचेर म्हाका तुमचे कडल्यान एक मनोज बाबान म्हाका सांगचें. मनोज बाब, गोंयची सादारण डिकेडल पॉप्युलेशन ग्रोथ इज अरावंड 8%. सो डिकेडल वर्साक धरली जाल्यार 0.8%. सादारण 12,000 भुरगीं गोंयांक जातात. तातूंत 50% जाल्यार 6,000 चलयो. 6,000 चलयांक हांव समजा 25,000 चली जातकीर डेपॉझीट केले आनी खंय तरी सुकन्याक घाले. 18 वर्सांचेर म्हाका 1 लाख मेळटले. हांवें कित्याक 85 कोटी सरकारान खर्च करून 1 लाख दिवं जाय? 1 लाख जेन्ना दिता हांव प्रत्येक चलयेक 18 वर्सांचे डायरेक्ट, तेन्ना हांव 85 कोटी घालता. कारण लग्नाचे 9,500 जोडप्यां दिता. Whereas if I give her 25,000 and tell that parent compulsory to invest in Sukanya, she gets 1 lakh in 18 years. खंय 15 कोटींच्या जाग्यार सरकार 85 कोटी 70 कोटी कित्याक मोडटा? बेसिकली टॅक्स कितें पेयराचे. आसता की सोशल वेलफेअर स्किम्स तांकां इकॉनॉमिक्स लागना, लॉजिक लागना. These are पण ही all स्कीम आशिल्ली these are all मोडली. political आणि कित्याक decisions. 1 कोटी Exactly. 85 कोटी कोण फाटल्या 7 वर्सांक तुम्ही 400-450 कोटी कित्याक घाले? दिश्य पडटा न्ही ते. Exactly. Basically, what these are all political decisions which are taken does not make any sense economically or logically. तशेंच तुम्ही वेस्टफूल एक्सपेंडिचर सांगतात. There is another announcement made to be spent on art and culture. Fine, we have to promote art, culture, सगळें बरें आसा. But what is the point? आतां is it the time to spend on freebies? बरोबर. Freebie दिवपाच्यो? इवन 6 लाख पॉप्युलेशनाक वाय शूड आय गिव इन्फ्लेशन अलावन्स? 6 लाख जर टॅक्स पेयर जोडटा ताका गृह आधार इन्फ्लेशन अलावन्स कित्याक जाय? म्हणजे तुमचे 6 लाख खरे न्ही? ना जाल्यार एक तर तुमी मोडटात.
इवन सायबर एज हांव कित्याक खातीर हे पॉयंट काडटा, फाटलीं 7 वर्सां आमी कंटिन्युअस कॅम्पेन चलयल्या. आय क्वेश्चन मिस्टर पर्रीकर ऑन हिज फर्स्ट इंटरव्यू इन 2012 की ह्यो तुज्यो 6 स्किमी कॉलॅप्स जातल्यो. एंड ही हॅज प्रूव्ड, इट हॅज प्रूव्ड आउट ऑफ 7 स्किम्स 4 हॅव ऑलरेडी कॉलॅप्स. 5वी स्कीम सायबर एज ओनू कॉलॅप्स जाल्यार सीएमान स्टेटमेंट केला की इतले वर्सां आमी ते वगडायले, भुरग्यांनी खंय कंप्युटर वापरले कोणाक खबर ना, आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, द मनी हॅज गॉन वेस्ट. 7वी स्कीम कॉलॅप्स जाता, उरल्या गृह आधार आणि लाडली लक्ष्मी. सायबर एजीचेर इनफॅक्ट निलेश कॅन एखाद्या लॅबाक हांव 25 लाख मोडून जर 100 लॅबांक 100 स्कुलांक लॅब दिता वर्साक, इच 25 लाख, आय स्पेंड 25 crores. फुडलीं 800 भुरगीं फुडलीं 10 वर्सां 80,000 भुरगीं ते वापरतलीं. हांव कितें 40 कोटी ते लॅपटॉप वर्सा 10,000 आणि आता टेक्नॉलॉजी बदलल्या. 10,000 खंय आनी 80,000 भुरगे फुडलीं 10 आज लॅपटॉप जाय कोणाक, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द मोबाईल. ऑल अवेलेबल ऑन मोबाईल. संजय बाबे बरोबर हे कितें आनी दीस इज गोईंग ऑन इन क्रायसीस. जेन्ना सरकार प्लॅन आपलो 40% वयर व्हरूंक पावना आनी स्टील इज बोस्टिंग ऑफ दो स्किम्स इन दीस बजेट. आपूण लाडली आनी तांणी गृह आधार वाडयतलो म्हणला, ताणें हाजेर नांव काडूं ना. कामधेनू कामधेनू जेन्ना इंट्रोड्यूस जाल्ली 87,000 लिटर गेल्ले तेन्ना 1-2 वर्सां गेले, मागीर लोकांनी इन्शुरन्स घालें, हें घालें. नाव द प्रोडक्शन इज डावन बिलो 80,000 लिटर्स. 2.5 लाख लिटर गोंयची गरज. प्रोडक्शन इज डावन. कामधेनूचेर वचता 12 कोटी वर्साक. 8 ते 12. आणि कामधेनूचेर ज्यो पळय दिता इन्सेंटिव्स, वेदर इज सबसिडी ऑर ऑल दिस इन्शुरन्स, आणि खंयच्याच स्टेटीन इतले मेळना, विच आर हाय मिल्क प्रोड्युसिंग स्टेट, थंय सुद्दां मेळना, इतले आमी दिता हांगा. आणि लास्ट क्वेश्चन हांव इंडस्ट्री कडेन येता. कॉर्पोरेशन. Before you go to the last question, I think there are 2 very important points. In wasteful expenditure, I think we have only looked at schemes. But I think what one also needs to decipher is what CM has talked about in terms of how he's going to spend the capital expenditure. For example, circuit house renovation. Your Ghazali are something that probably, you know, it's always better to be outsourced. I mean, just to take, because we are talking on circuit house, tomorrow if circuit house is given out on lease to some 5-star hotel and you give one full floor for the MLAs because that's what it is for, it would probably earn government much more revenue and it will also be in a well-kept place. So these are some of the things. And second very important thing which is going to, everybody is talking about skill development, is Private University Act. I mean, that is something which is a very, very dangerous situation which has to be looked at with a lot of clarity. Is it required? I will not get into that. I will not get into that. It is correct. For a state like Goa, it is really not something one is not very sure. पहिलो पॉइंट जो निलेशान काडिल्लो की से आउटसोर्सिंग और पार्टली मोदी गव्हर्नमेंट ऑलरेडी थंय दिल्ली करपाक लागला. नॅशनल हायवे सुद्धा ते कमर्शियल करपाक लागला. सगळ्यात ताजी परिस्थिती तांची थंय सगळेंच आउटसोर्सिंग प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू सुद्धा आउटसोर्स करपाचेर. पॉझिटिव्ह सेन्स प्रायव्हेट इंडस्ट्रीकूय भितर एक हे मेळटा, स्कोप मेळटा इन्व्हॉल्वमेंटाचो. आमी कित्याक करना अशें, आमच्यात खर्च करून आमचे नाशिल्ले पयशे घालून कित्याक. कितलेशेच आस्पेक्ट आतां भायर सरले वेस्टफूल. हांव लास्ट क्वेश्चन येता इंडस्ट्री कडेनच. सरकारान फाटलीं 12 वर्सां इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिझम, ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनांतली मळावेलीं कॉर्पोरेशनां, सर्वीस सेक्टर कॉर्पोरेशनां, गोंयची इकॉनॉमी 65% रन्स ऑन सर्वीस सेक्टर, ती कॉर्पोरेशनां सरकारान मिसमॅनेज केल्या आनी दे आर इन लॉसीस फॉर लास्ट 3 decades. तुमी कितें सांगता? वयल्यान तुमकांय चलोवपा दिलो ना बिझनेस, आपणें चलयलो, मिसमॅनेज केलो एंड दे आर इन लॉसीस. टुरिझम आज सगळें विक्रीक काडलां. कदंबा वर्साक 30 कोटी सबसिडी खावन सुद्दां लॉस. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉस्ट जे स्पेशल पर्पज व्हेकल केल्लें कॉर्पोरेशन, ताजे प्रोजेक्ट 6-7 वर्सां पेंडींग उरता. 18 म्हयन्याचे डेडलायनीन प्रोजेक्ट करप. तुमी कितें म्हणटा? म्हणजे तुमकांय करूं दिनात आनी आपुणूय करिनात. नो, दॅट इज एक्झॅक्टली द थिंग. इट्स बेसिकली कितें आसा, all these corporations are run by politicians. जेन्ना politicians try to run a business, it will never be profitable. एका कॉर्पोरेटान पळय बरो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट केला कॉन्क्लेवाक वयर. मोठ्या कॉर्पोरेटान, गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. कळटालो तुमकां कोण? Absolutely. It's a very true, very true. लास्ट इतले वर्सां मागता IDC चेर कोण तरी इंडस्ट्रियलिस्ट जाय.
why should these corporations be run by politicians? You agree with? Absolutely. In fact, नाही. I would therefore disagree with when you said that मोदीन विकपा काढला PSU. विकपा काढपाकूच जाय. Because I don't really understand. So it is something मी that... हांव ती म्हणटालो की परिस्थिती आयले No, ताजे no, पूण I'm just काडप saying, yeah, it has to. It has to, because For government, efficiency. there is no need for government Definitely. to be in business. So it's completely perfect. सो वायल वायंडिंग अप दीस डिबेट हांव परत तुमी म्हणिल्लें तशें परत एक फायनल इतलें सगळें डिबेट जाले नंतर परत ह्या चारय पॉयंटाचेर म्हाका सांगा वेदर यू आर फर्म टू दोज 50% पॉयंट्स Yes, very much firm, because CM has touched upon everything. मामा पूण कितें जाता, probably revenue खातीर हात बांदून आशिल्ले म्हणून चड करूंक शकूंक ना, पूण थोडे कडेन पळय जे इफेक्ट केला ताणें इंडस्ट्रीचे नेगेटीव इफेक्ट ताजो रिपरकशन्स पळोवचे पडटले. फॉर एग्जाम्पल एक गोश्ट आमी मिस केली इज टुरिझम सेक्टर. एक्सायज ड्युटी वाडयली लिकराचेर ती बरी आसा, ताजे बरोबर बार्साची लायसन्स फी वाडली, भरपूर प्रमाणात वाडली, पॅरामिटर वाडले, पर स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे आतां दिवपाचे. त्या प्रमाणे कितें जाता, कितें जातलो, सो टुरिझमाचेर इफेक्ट मेक जातलो. युअर टुरिझम फर्दर कॉम्पिटिशन It will damage as it is, as it is we are becoming expensive. आता आनीक इफेक्ट जातलो आमचो. रादर दॅन एक्चुअली कितें करपाक न्ही, तुम्ही तिनाचेर आसा, चारांतले तिनाचेर काय? आय एम स्टील पॉझिटिव्ह अबाउट ओके पॉझिटिव्ह. हांव कितें म्हणटा, अजून वेळ वचूंक ना कळ्ळें न्ही. लायक इंडस्ट्री आमचे कडेन आतां लँड आयल्या, वी हॅव टू प्रमोट दीस इंडस्ट्री. टुरिझम कशें वाडोवपाचें. तुमच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यो जमनी खंय आयडीसींतल्या स्टाफानच खाल्यो, ताजे काय अजून रिपोर्ट? सो त्या खातीर हांव म्हणटा तुमकां न्ही ते plot. आयडीसीचेर तुमकां न्ही ते. तुमी पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स काडपाक जाय. दॅट इज न्ही सगळ्याच कॉर्पोरेशनाचे प्रोफेशनल घालून एक 8 वर्सां फाटीं तो पर्रीकरान स्टेटमेंट केलो, पूण ताका सुद्धा तो एन्फोर्समेंट शक्य यू जालो स्पेंड ऑन द सीईओ. निलेश, यू आर फर्म ऑन 50% काय देंवलो काय वाडलो? I'm firm on. I think we had thought about it right in the beginning. Therefore, we said 50% is a very nice thing to give. ऑकवर्डा वेल्यान 2.5 मार्क दिल्ले, हांव म्हाजे 2.5 मार्क दवरता, कारण 2 मार्क फॉर बजेट जे कितें केलां तें, आनी अर्दो मार्क भितरलो हांव दिता ताणें एक जो एक म्हणजे खूब त्रास करूं ना, मातसो दिलासोय दिला थोडोसो, सो ताच्या खातीर एक अर्दो मार्क दिता. आनी मेन म्हाका दिसता कितें जाणा की आमी सगळ्यो स्किमी काडटा, गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता, मागीर आमी डिस्कस करता, गव्हर्मेंटूय म्हणटा की ना तें बरोबर चलूं ना. सो हाचें एक कारण म्हाका दिसता की एक ऑडिट सिस्टम आमची बरोबर आसना. एंड ऑफ द इयर, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर आमी त्या स्किमींचे किंवा प्रत्येक एक्सपेन्सीस वेदर इट इज वेस्टफूल ऑर रिसोर्सफूल ऑडिट सीएजी करता, पण त्या सीएजी कोण नीट घालिना. ते पीएससी रिपोर्ट सीएजीचे पॅराग्राफात जाप सुद्धा दिवपाक ना कमिटीनी व्हील आसचे पडटले ते तशे उरतात सीएजीचे पॅराग्राफाचे पॅराग्राफ, नोबडी रिप्लायज. ते पॉलिटिकल व्हील दाखोवन जर ते खरे तरेन ऑडिट करीत न्हय जाल्यार ताचो खरो फायदो पयशे जे उरतले न्ही ताचो त्या राजकारण्यांकूच जावं येता. तर इतल्याचेर आमी हे बजेट हांगा डिस्कशन वायंड अप करतात. खूब बरें जालें मनोज बाब, तुमचे उपकार, कोचकार बाब, निलेश आनी संजय बाब. डिस्कशन सध्या आमी इतल्याचे कोणूच हातूंतले मदलो इंडस्ट्री पळयली, आमी MSMEs पळयले, आमी एनालिस्ट पळयले, आमी पत्रकार पळयले, कोणूय 50% वयर वचपाक शक्य ना. MSMEक मातशी आशेशी दिसता, सकारात्मक दिसता म्हणून एक पॉयंटांनी मातसो चड दिला. पूण प्रश्न हातूंतल्यान इतलो की सरकारा कडेन रेवेन्यू सद्या स्लो डावन जाल्ले इकॉनॉमीक, जरी ग्रोथ करपाक तितले वाव नासले, निदान वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कमी करून थोडे जरी इंडस्ट्री त्या इंडस्ट्रीक तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिकाक थोडे जरी ते पयशे घालीत, ती हॉस्पिटलां जाग्यार पडूं येतात, ती पायपलायनी जाग्यार पडूं येता उदकाच्यो, त्यो लायटीचे स्टेशनां जाग्यार पडूंक शकतात, हॉस्पिटलां चालू लागूंक शकतात, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां, पुणेचें हॉस्पिटल, असली कितलींशींच प्रोजेक्ट वर्साक त्या 600 ते 700 कोटी वाचयल्ले रेवेन्यूंतल्यान चालीक लागूं शकतात. सरकारान 6,500 कोटी मागल्या कमिशना कडल्यान, पूण फाटल्या 8 वर्सांत ह्या स्किमीचेर ज्यो आज स्क्रॅप केल्यात त्या स्किमीचेर सरकारान 5,000 कोटी वगडायल्यात. सो डज दीस गव्हर्मेंट डिजर्व द रायट टू आस्क कंपेन्सेशन फ्रॉम सेंटर? तितल्याचेर आमी सोंपयतात. नमस्कार.